मडगाव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकरांची सय मारून त्याच्या परवानगीशिवाय अधिकृत शिक्को मारून जन्म प्रमाणपत्रासंबंधी हो दस्तावेज जारी केला असा आरोप केला। या प्रकरणात संघटनेच्या कर्मचाऱ्याक निलंबित करून मडगाव पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेखाला केस नोंद करून कारवाई सुरू केल्या। मडगाव पोलिसांनी मडगाव पालिकेच्या एक सफाई कर्मचाऱ्याचेर गुन्हा नोंद केलो आसा। हाजेर आरोप आसा की ताणे चीफ ऑफिसराची डुप्लिकेट सिग्नेचर केली आणि डुप्लिकेट स्टॅम्प वापरून जो पेपर जो आशिल्लो तो कोणे अर्ज केल्लो ताका परत केलो। मडगाव पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मडगाव पालिकेचो कर्मचारी महेश गलाटे हाणे नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटचे जे बर्थ आनी डेथाक तो काम करतालो ते सर्टिफिकेटचेर चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर हाची डुप्लिकेट सायन केली आणि त्याच बरोबर स्टॅम्पय मारलो तो ताज्या परवानगी शिवाय मारिल्लो तो डुप्लिकेट ताणें केल्लो अशें कळून आयलां आणि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ताणें त्या मनशाक दिली। ताका लागून मधु नार्वेकरान जो चीफ ऑफिसर आसा ताणें मडगाव पुलिसांक केस दिल्ली। हे प्रकरण जे आसा ते जुनाच्या 1 तारखेक घडिल्लें आणि आज ही केस रजिस्टर केल्ली आसा मडगाव पुलिसांनी। ती आसा 336(2), 336(3) आणि 340(2) ह्या BNSच्या कलमा खाला ही सगळी जी कारवाय आसा ती केल्ली आसा। सद्याक चीफ ऑफिसरान जी म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ह्या शिपायाक सस्पेंड केल्लो आसा आणि ताजेर बाकीची इन्क्वायरी चालू आसा। त्याच बरोबर आतां क्रिमिनल केस तांणी फायल केल्ली आसा आणि ती केस मडगाव पुलीस आतां तपास करतले। हो जो शिपाई आसा तो सस्पेंड आसा। आतां पळोवया हाजेर कारवाय जातली काय फाटली खेपे भशेनच राजकीय दबावाक लागून होय बी निश्पाप सुट्टलो काय हाजी केस जी आसा ती पोग जातली हो पळोवपाचो प्रश्न आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार।